This was long overdue. From the time election got over, आणि आम्ही गोंयभर भोंवत हारले. So finally, आमचो बाब मोरेन was getting angry. Bab Josephus was getting angry. केन्ना येता? So finally we said yes, we have to come. Today was the day, and lot of people खूपशे issues तांणी मांडले, and these issues are within the reach of being solved. हे जातले, सॉल्व करपाक जाता सगळें. सो आमी ते इश्युरन्स दिला, इश्यू बाय इश्यू लोकांचे कशे सॉल्व करूंक जाता ते. प्लस तांकां एक उलो मारला दॅट कुर्तोरी शूड बी आउट ऑफ BJP कंट्रोल. दिस इज माय मेसेज and request to the people of Kurtur. Any specific people's problem? Yes. See, there are रस्त्यांचे प्रॉब्लेम हा. रस्ते फोडलेले हा, रस्ते सारखे ना. सेकंडली अबाउट पीपल वॉन्टिंग टू सेव द लँड, ते म्हणटा कन्वर्जन जाता. जे ग्रीनरी हा, जे तोय हा, आमचो बाब सरपंच बाजिलान सांगले वॉटर बॉडीज हा, शेतां हा, सगळीं कन्वर्ट जाता वेता. आमचे लोकांक कितें उरतलें? आमचो राशोलच्या सरपंचान ही ब्रॉट अप द इश्यू अबाउट CRZ. ही घरां आहात कितले शेकड्यांचे शेकडे. बिकॉज ऑफ CRZ तांकां तो रिपेर करपाक जाय. सुमार 3-4 वर्सां फायल पेंडींग आहा GCZMN. बट तो पळय इल्लिगल बंगलो आहा ओल्ड गोवा, आनी कोणाक तांकां एका धपक्यान क्लियरन्स मेळुल्लें. देर इज अ फ्लॉ. Goans are being discriminated in their own land. And who is responsible? The person who is supposed to be the voice of the people in the assembly. The voice has been bought. Position is bond kello. We will fight. Goa's rule has to come back. Kurtori was once the granary of the state. हे फामाद जाल्ले कितले आमी हिस्ट्रीन पासून आयिल्ले. We have to restore that glory of Kurtori, restore the glory of Goa. एका इस्कॉलांसानूय आयिल्ले. मॅनेजमेंट हॅज टोल्ड भुरगीं आहात, आमकां स्पीड ब्रेकर जाय, फुटपाथ, दॅट वी वील ट्राय टू डू इन आवर ओन MP लेड फंड. आतां एक हँडिकॅप भुरगो आयिल्लो, ताका ट्रायसायकल जाय, दॅट ऑल्सो वी वील प्रोवायड. इश्यूज अबाउट कन्सर्निंग NEP एड्युकेशन पॉलिसी, देर इज अ फॉल्टी पॉलिसी दॅट. ते ऑलरेडी हांवें मांडलेले. आय वील शेअर द डिटेल्स वीथ देम. सो असले खुबशे इश्यूज आयिल्ले आहा. Lot of issues, even including people who are going abroad, they are facing problem. ते बाबडे जमनी विकून वेतात आनी आपणाच्या गांवांनी येवपाक तांकां प्रॉब्लेम आहा. whether what are the ways we have to again explore. I had promised that and I have never given up that. I will try all means for a dual citizenship. If that can solve the problem of our Goan people who have gone, if they can come back. They have gone आपणाच्या पोटाक लागून, जॉब ना म्हूण कारणांक लागून गेल्या, आनी त्या खातीर भायर वेतोच ते आपणा सिटीजनशीप घेतोच तांकां जमनी विकच्यो पडटा. तांकां न्ही उपाय ना, घरां विकची पडटा. बट द हार्ट एंड सोल इज इन गोवा. सोशल मिडियाचेर पळय गोंयांत जर कोण कितें गडबड करीत थंयसान होल डे दे आर देर, आपणाचो हुस्को दाखयतात. दे आर गिवींग कॉल्स ऑफ सपोर्ट. दॅट मिन्स द हार्ट एंड सोल इज इन गोवा. दे आर आर पीपल. हाव टू ब्रिंग देम बॅक ऑर गिव देम द राईट टू कम बॅक वेन दे वॉन्ट. Memorandum also given. This is the second memorandum I am getting from a panchayat. This time from the Sarpanch of Rashol and his body for the implementation of 73rd amendment. हाचे पयलीं आमकां साऊ जुझेदा आरियल थंय आमकां मेमोरंडम दिला. Then we have been given by the Sarpanch of Karmona, by Sandra. She has given. I have told, let us start a revolution. That 73rd amendment has to be implemented in Goa so that the panchayat gets power. Panchayat means what? Panchayat is people. लोकां मदले तांकां निवडून काडल्या. Let the power be with them. आयज तांकां सरपंच, पंच, डेप्युटी सरपंच म्हणटा आनी पावर काडून व्हेल्ले आहा. फायल कम्स फॉर देम जस्ट टू सायन एंड गीव. प्रोजेक्टाचे पयशे घेतले वयर. They have been made to sick like helpless people. Power has to come to them. That equation has to change. In other states, 73rd amendment has been implemented. Why not in Goa? कित्याक ह्या सरकाराक भिरांत आहा? कित्याक पावर तांकां दीत जाल्यार they will be helpless? There are 29 disciplines.
which are there. रस्तो तर जाय, they have to decide. तांकां फायनान्शियल सपोर्ट तांकां जो सरकाराक पावराचें पडलें ना, पयशे तांच्या हातान येतले. हाऊ टू युटिलायज मनी दे वील डिसायड, whether it is hospital, whether it is roads, whether it is bridges, so many disciplines, dairy farms, agriculture, everything will come in their hand. And that is what is 73rd amendment which Congress party under Rajiv Gandhi had envisaged. MLA cannot talk. Why his mouth is shut? तुका निवडून हाडला, खंयचो MLA जावं, निवडून हाडला प्रश्न मांडपाक, गांव सांबाळपाक, लोकांची उदरगत करपाक, लोकांचे कितें प्रश्न आहा, प्रॉब्लेम आहा ते मांडपाक असेंब्लीन. देन वाय एन MLA, एनी MLA इज वायट. आय हॅव सीन बाब हेल्टन, आमचो बाब युरी, दे आर, तुम्ही पळयलां आसतलें असेंब्लीन उजो कोत्ता पळय ते. आमचो डॉक्टर आल्दोनचो this Carlos Ferreira, 3 fellows have put the government on the mat, on the back foot. MLA can do that. आणि हांगसरल्या MLAन तांकां सपोर्ट करून BJP रूल हांगा हाडून तरी कांय करना. ही इज लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ, हिज ओन सेल्फिश इंट्रस्ट. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब या फळामार्फत आमच्या ठिकाणी निवडणूक दिला त्या खातीर की जे ST रिएडजस्टमेंट बील जे पार्लमेंटात टेबल जाल्ले ते अजून पास जालें, ते पास करचे. और ताजेर समज ते पास करपाक शकले ना जाल्यार ताणें प्रोमोगेशन काडून ऑर्डिनन्स काडचें अशी आमची मागणी आसा. कित्याक BJP सरकार सांगता की 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटली म्हणून, पूण ते बाबतीन कांय हालचाली जाल्ली दिसपडना. बील आमचें बरें टेबल केल्लें, ताजेर डिस्कशन जालां, पूण अजूनय तें पास जावना. म्हणटकीर सरकाराक समज ताबडतोब समज बील पास करून समज ते हे शक्य ना जाल्यार ताणें ऑर्डिनन्स काडचें. आनीक जो आमचो रिजर्वेशनाचो मुद्दो आहा तो तरी करपाक प्रयत्न करता. ह्या खातीर आमी आज एमपीक मेळपाक सो ऑर्डिनन्स केल्यार तुमकां 2027 हें जाता. सी आतां ऑर्डिनन्स काडले जाय जाल्यार प्रोसेस तरी स्टार्ट जातलो. प्रोसेस स्टार्ट जावन आमकां कदाचित रिजर्वेशन मेळपाक शकतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.